Follow Goa News Hub on Instagram, Facebook, and Twitter. नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकाउंटर कार्यावळीन. हालींसरा गोंयांत एक कॉन्ट्रोवर्सी सुरू जाला, ती म्हणजे हिंदू रक्षा महाआघाडीचे फुडारी सुभाष वेलिंगकार हांणी केल्ल्या स्टेटमेंटा उपरांत तांणी म्हटलें की सेंट फ्रांसीस झेवियराक गोंयचो साहेब म्हणनाका, खरो गोंयचो साहेब म्हटल्यार लॉर्ड परशुराम. आनी ताजे उपरांत प्रत्येक कॉर्टसांतल्यान प्रत्येक जाग्या वयल्यान तांचेर टिका जावपाक सुरू जाल्या, पुलीस केसूय जाल्या आनी अशें म्हणटा की हाका लागून कम्युनल टेन्शन जावपाक शकता. कित्याक हो विशय काडलो आनी ह्या विशयान कोणाक फायदो जावपाचो आसा आनी एक्झॅक्ट ह्या विशया वरवीं ते कितें म्हणपाक सोदता हें जाणा जावन घेवपा खातीर आमी आयिल्ले आसा सुभाष वेलिंगकर हांकां मेळपाक. देव बरें करूं सर. एक म्हणजे टायमींग ह्या विशयाचो, हाजेर प्रत्येक जाण आक्षेप घेता की जी गजाल जाली जावन सोंपली ती तुमी परत वयर काडप, आनी आतां आमी जेन्ना धार्मीक सलोख्यान वागता तेन्ना तुमी ती परत वयर काडून परत तो सलोखो इबडावप, हें कितलें म्हणसर सारकें आसा? धार्मीक सलोखो मदीं वगीच आयला. हांगा धार्मीक सलोख्याचो प्रश्न ना. हिस्टॉरिकल फॅक्ट जो आसा तो हिस्टॉरिकल फॅक्ट जो दाबलो गेलो इतलीं वर्सां. गोवा स्वतंत्र जाल्ल्या मुक्त जाल्ल्याक आतां 60 वर्सां जालीं, पण एंटी नॅशनल फॅक्ट दामलो गेलो. बाकी सगळें धार्मीक गजाली आनी कितें आसा ताज्या बद्दल आमकां कांय म्हणणें ना. पण गोवा इन्क्विजिशन जें हांगा आयलें ताजें हॉरर जें आसा हें चर्च आनी पोर्तुगीज हांच्यांनी धर्माच्या नांवा खाली हे सगळे अत्याचार थोडीं वर्सां केलीं ना. 252 वर्सां मायनस मदलीं मार्केश पोंबाल जो आयलो अधिकाराचेर पोर्तुगाल, ती 5 वर्सां बंद उरलें. पण ना जाल्यार तो सगळो स्पॅन 252.-5 वर्सां असो जाता. इतलीं वर्सां अत्याचार केले तांच्यांनी आनी त्यामुळे हे खंयच लोकांकूय खबर ना. हो मॅटर ऑफ हिस्ट्री. तें हिस्ट्री एक्सेप्ट करपाक जाय. हांगा जे लोक आक्षेप घेतात ते कितें पोर्तुगीज नागरीक, ते कोणाची बाजू मांडटात, पोर्तुगीजांची बाजू मांडटात. पूण ऑपरेशन केलें, पोर्तुगीजांनी ऑपरेशन केलें, हॅरेसमेंट केल्यो, ह्यो गजाली आजून इतिहासान बरयल्ल्यो आसा आनी प्रत्येकाक शिकयता आनी ताका लागून आमी लिबरेट जाले आनी 60 वर्सां फाटीं जाले. आतां आमी सद्या 2022 आसा. आमी फुडें पळोवपाची सांडून तुमी लोकांक फाटल्यान पळोवपाक कित्याक लायता? हें इतिहासाच्या आधाराचेर लोकांनी शिक्षण घेवचें पडटा आनी फुडली वाटचाल करची पडटा. जगाच्या सगळे देश, एकूय देश असो ना विदावट एक्सेप्शन की ज्या देशान आपलें जें कितें फाटीं जाल्लें हें सगळें काडलां. स्पेनान इन्क्विजिशन गोंयच्या पयलीं हाडलें. स्पेनान तें आजून चालू दवरलां. त्या दिसा हॉलोकास्ट जो जाला ताजें याद स्पॅनिश लोक आजून करता आनी अशे अत्याचार जाले. जपानान हिरोशिमा नागासाकीचेर जे बॉम्ब घातले ताजो हे सगळो जो हॉलोकास्ट जो जाला तो सगळे लोक हे याद दवरता. तो स्मरणान उरचो पडटा. तात्कालीन समाज कसो वागता इज ए डिफरंट मॅटर. म्हजो आक्षेप खंय आसा तें सांगता. गोवन इन्क्विजिशन जालें. तें इन्क्विजिशन कशें आयलें हांगा गोंयांत, कोणें हाडलें तें? ताजेर टी.बी. कुन्नांचें डिनॅशनलायजेशन ऑफ गोवा हें पुस्तक गोवा गॅझेटियर ह्या सरकारी विभागान पब्लीश केलें आनी ताज्यो प्रती सगळ्या शाळांक बिळांक धाडल्या. आतां त्यो आउट ऑफ स्टॉक म्हणजे मेळना, त्यो जाल्यो, सोंपल्यो त्यो. आनी त्यो जुनी पुस्तकां. तातूंत फ्रांसीस झेवियराची पत्रां ताणें उद्धृत केल्या. ह्या पत्रांचो सोर्स ऐतिहासीक बूक कोणें केलें तें एक पत्र अशें आसा. त्या पत्रांत फ्रांसीस झेवियरान इन्क्विजिशन धाडल्या शिवाय हांगा गत्यंतर ना. ताज्या पयलीं पत्रां तो धाडटा डॉन जुआंव तेर्सेर, म्हणजे डॉन जुआंव थर्ड ह्या किंगाक, की हे अशे बाटचेना लोक, हे एकदां जर आमी कन्वर्ट केले जाल्यार तांकां परत तांचे समाज जो आसा तो परत तांकां हिंदू करून घेता, म्हणजे घर वापसी करून घेता. त्यामुळे हांकां सगळी सरकारी ताकद, फोर्स हो वापरूंक जाय. हें पत्र आसा फ्रांसीस झेवियराचें. हें वापरूंक जाय. म्हणजे बाय कन्विक्शन धर्म हें केलो ना, धर्मांतरां केलें आनी तातूंत हो सामील आशिल्लो तें सगळें घडचें. पण हे इतिहासान सगळें एक मिनीट. आनी तो तें सगळें करता आसतना
हें इन्क्विजिशन जें आसा तें ताज्या शब्दाचेर वजनाचेर आयलें. ताजें कारण म्हणजे पर्सनल कन्फेसर तो झेवियर दॉन जुआंव तेर्सेर जो आसा ताजो. त्यामुळे त्या कॅपेसिटी ही कूड पर्शुएड हिम. फ्रांसीस झेवियराच्या मरणाच्या उपरांत तें सुरू जालें, पण ताच्या पयलीं तो भायर पडलो. पण ताज्या प्रयत्ना खातीर जेन्ना तें हांगा आयलें आनी तांणी अत्याचार केले न्ही अनन्वीत, तातूंत तांणी हिंदूचेच पुर्वज मारले ना. हे चर्चिल, मिकी पाशेको, ग्लेन टिकलो, निलेश काब्राल हांचे पुर्वज जे आसा हे बळी पडले त्या इन्क्विजिशनाक. केवळ हिंदू बळी पडूंक ना, निओ क्रिश्चन जांकां म्हणटात. गोंयांत क्रिश्चन नाशिल्ले, बाटोनूच क्रिश्चन जाले जबरदस्तीन. ते निओ क्रिश्चन्स, ते निओ क्रिश्चन मारले गेले मोठ्या प्रमाणाचेर. हिंदूय मारले गेले आनी हेय मारले गेले. त्यामुळे हो प्रश्न हांगासर गोंयच्या हिंदूचो आनी क्रिश्चनाचो आसा. आतां आमी स्वतंत्र जाल्या, आतां आमी गोंयचो साहेब कोणाक म्हणचो? जाणें पोर्तुगीज इन्क्विजिशन हाडपाक लायलें, गोवन इन्क्विजिशन, ताका म्हणचो? जाणें हे इन्क्विजिशनान आमच्या पुर्वजांचो, हिंदूंचो आनी क्रिश्चनाचो, चर्चिलाच्या, ग्लेन टिकलेच्या, निलेश काब्रालाच्या, मायकेल लोबोच्या, ह्या सगळ्यांच्या पुर्वजांक ज्या गोवा इन्क्विजिशनान खात्मा केले, तांकां हें करपाक तांचोच आग्रह जाय आशिल्लो. हांव म्हणटा तें ताणीय म्हणूंक जाय आशिल्लें. पूण हांगासर एक येता, म्हणजे जो आमी जनरली सगळे जाण एकूच प्रश्न विचारता की इतलीं वर्सां तुमी सोशल लायफान आसा, इतले वर्सां तुमी RSS चीफूय आशिल्ले, सुमार 48-49 वर्सां तुमी RSS चीफ, RSSान आशिल्ले, नंतर चीफ जाले. ते वेळार तुमी विशय काडूना 2022 येवपाक रावताले काय म्हणून तुमी? 2022 न्ही, खंयचेय एखादो इव्हेंट एका खंयच्याय वर्सा जर केलो जाल्यार त्याच वर्साक ते रावताले काय कितें असो ताज्या फाटली भुमिका नासता. पयलीं आशिल्ले तुमी एक्टिव्हूय आशिल्ले, active तुमचो आशिल्लो तो विचारूय ना, सेम आज- आशिल्लो ताच्या पयलीं. आज द काश्मीर फायल्स हे 32 वर्सांनी जाल्यानंतर एक मनशाच्या तोंडान काश्मीराच्या बद्दल हें येतालें, हाहाकार उडयल्लो तो. 5 लोक हिंदू, 5 लाख वचप थंय आनी ज्या परिस्थितीन गेले, अत्याचार जे जाले, ते लोक उलयनाशिल्ले. ती फाटली गजाल. पण द काश्मीर फायल्स म्हणून सिनेमा जाल्यानंतर जो 1% सुद्धा अत्याचार येवंक ना तातूंत, ताजेर सुद्धा आज लक्षांत जाल्यार हय मरे, आनी मान्य केलें की अत्याचार जाल्ले म्हणून. जाणी जाणी म्हणटाले कांयच जावंक ना, तांणी सुद्धा मान्य केलें. आमकां अशें दिसलें काश्मीर फायल्स आसा पळय, ताज्या पेक्षा जास्त अत्याचार जे आसा सिस्टमॅटायज्ड पद्दतीन अत्याचार हे चर्चीच्या एका ऑर्गनान घडोवन हाडले हांगा. ते लोकांक कळपाक जाय, त्या लोकांक खबर ना. पण ते गेले, गोंय सोडून गेले, आमी लिबरेट जाले, आमी एक न्यू इरान गेल्ले आसा. तुमी परत लोकांक त्या इरान परत धुकलून व्हरता. हें पळय, इतिहास शिकप हाका इरा आसना. छत्रपती शिवाजी महाराज 300 वर्सां पयलीं जावन गेले. आतां ताज्यो जयंती आनी पुण्यतिथी सारय गेल्यो म्हणजे त्या इरान आमी कित्याक व्हरता? तांणी जें मारलें अफजल खानाक आनी शाहिस्ते खानाक, ताजेर जर हांगाच्या मुसलमानांक वायट जर दिसलें जाल्यार तांणी नॅशनॅलिटी बदलची. शिवाजी महाराज आनी संभाजी महाराज हे हांगाचे राष्ट्रपुरूश न्ही. तशेंच हांगाचो राष्ट्रपुरूश जो आसा, भगवान परशुरामान ही भुमी फ्रांसीस झेवियर जल्माक येवच्या पयलीं निर्माण केल्या. त्या भुमीचो रक्षण करता ताणें नुस्ती निर्माण करूंक ना, ताणें फुलयली फळयली ती. एग्रीकल्चरल प्रयोग केले. सॉल्टेड दर्यान आशिल्ली जमीन, प्रवाळ सुद्धा मेळ्ळे. ह्या नायव जें आसा आमचें, ताणें रिसर्च केला ताजेर. ही जमीन एकाच वेळाचेर वयर आयली हें ताणें सिद्ध केलां, प्रवाळ बिवळ ताजे वयलें पळोवन. आनी ती जर वयर काडली जाल्यार ताणें ती वसयली भुमी परशुरामान. त्यामुळे ही परशुराम भुमी अशें गोंयाक मानतात. त्या वेळाचेर एखाद्या विशिश्ट सेक्शनाक संत ताका मानल्यार म्हजो प्रॉब्लेम ना. म्हजो प्रॉब्लेम गोंयकार इतिहास विसरूंक ना, पोर्तुगीजांनी केल्लें करवर्य विसरूंक ना. ताका जबाबदार आशिल्लो मनीस, पोर्तुगीज साम्राज्याचें रक्षण करते, हे आमचे मित्र न्हय, हे शत्रू आमचे. जाणी आमचेर अत्याचार केले, म्हज्या आवय बापायचेर अत्याचार केला, तो म्हजो मित्र आसूंक शकना. हांगा वैयक्तीक प्रश्न ना, हो राष्ट्रीय अराष्ट्रीयतेचो प्रश्न आसा.
आता ह्या सगळ्यान तुमी कितें मेळोवपाक शकता म्हणजे हें जाल्या उपरांत तुमचो एम कितें आसा की बाबा जालें अवेरनेस फुडें कितें? ना फुडें काय ना, ही अवेरनेस जावपाक जाय. काश्मीराचे हे अत्याचार कळ्ळ्यानंतर लोकांक कळपाक जाय अशा प्रकारचे अत्याचार हिंदू समाजाचेर जाल्यात आनी फुडें जावंक जायना म्हणून आमी संघटीत उरूंक जाय. एक फेथ आसा सर आनी एक दवरता एका मनशाचेर फेथ आनी ताका तेणी सेंट म्हटलो, गोंयचो साहेब म्हटलो. तुमी ओवरनायट तो फेथ चेंज करपाक सोदता वीच मायट क्रिएट कम्युनल डिसहार्मोनी. हें पळय, सेंट फ्रांसीस झेवियरान पोर्तुगीज साम्राज्य रक्षण करपाचें ठरयलें आनी केलें अशें ते म्हणटात. तेच म्हणटात, चर्चूच म्हणटा. ते जर पोर्तुगीज साम्राज्याचें रक्षण ताणें केलें अशें म्हणटात जाल्यार ताणी मानूनय न्ही, कोणें संत मानपाक हरकत ना. गोंयचो साहेब मानतात हो प्रस्न फक्त 4 लोकांचो ना, चर्चीचो ना. चर्च हांगा ख्रिश्चन समाजाक डॉमिनेट करता. हांगा एक विशय कुंकळेचो जो जाला, कुंकळेचे हिंदू फोरफादर जे आशिल्ले ते मार्टीर सापले आनी 5 पाद्रींक जे मारले पोर्तुगीजांक घेवन आयिल्ले बाटोवपाक, ते मार्टिर्स न्हय. हे इस्टाब्लिश कित्येक वर्सांनी कुंकळेच्या डॉक्टर वेरिसिमो कुतिनो ह्या ख्रिश्चन बांधवान केला हो मुवमेंट सगळो लीड जो केलो तो चर्चीच्या विरुद्ध न्हय. तो प्रश्न राष्ट्रीयतेचो. ते 16 हुतात्मे आमचे काय 5 पाद्री मारिल्ले आमचे हो प्रश्न आसा. तो जर मान्यूच करचे ना जाल्यार आमकां ताजेर कांय म्हणणें ना. पण बाकीचे लोक जे राष्ट्रीय समाज जो आसा हांगाचो, तातूंत ख्रिश्चनूय आसा राष्ट्रीय समाजान, मुसलमानूय राष्ट्रीय समाजान आसा आनी हिंदू समाज मोठ्या प्रमाणांतल्यान आसा. ताका हो इतिहास खबर ना. त्यामुळे राष्ट्रीयता आनी अराष्ट्रीयता हातूंत कन्फ्युजन करचें न्ही, इतलोच आमचो. एक आसा सर इतिहास आनी एक आसता की आपली सामाजीक जबाबदारी. आतांचे हेतून पळयत जाल्यार तुमकां दिसना की तुमची सामाजीक जबाबदारी ही आसा जापसालदारकी की हांगा धार्मीक तेड निर्माण जावचो न्ही. आतां पळय तुमी कितलेंय म्हटलें तरी पूण खुबशे क्रिश्चन बांदव आसा तांकां हें गजाल आवडुना तुमी म्हटलेली ती. सो ताका लागून धार्मीक तेड निर्माण जावपाक शकता. सो तुमकां अशें पळय, दिसना? अराष्ट्रीय गजाल खरी म्हणून धार्मीक तेड निर्माण करणारे कोण आसा म्हाका खबर ना. हिंदू समाज धार्मीक तेड हाज्या वयल्यान निर्माण करचो ना. हें धार्मीक न्हयच. हे विशय हो पोर्तुगीज ज्यांचे हस्तक कोण आसा आनी भारताचे लोक कोण आसा असो प्रश्न तो. गोंयच्या राष्ट्रीय अस्मितेचो हो प्रश्न. ताजे कडेन कॉम्प्रोमायज ना. एखादें म्हणजे हांगा आतां सगळ्या कडेन मुस्लिम्स दंगली घडोवन हाडटा आनी तांकां रॉंगली हिंदू मुस्लीम रायट्स अशें म्हणलें गेलां काँग्रेसच्या गव्हर्मेंटा पासून. हिंदूज हॅव नेवर क्रिएट जहांगीरपूर जें जालें आनी सगळ्यो दंगली जाल्यो त्यो एटॅक केले अनवॉरंटेड. काश्मीरचें सगळें एक्झोडस जो भायर सरलो, लोकांक 24 तास पयलीं सांगिल्लें जाल्यार तांकां विश्वास बसचो नाशिल्लो. हे बंदू म्हणणारे लोक जे आसा हे आमकां करणारे म्हणून. त्यामुळे धार्मीक तेड जी आसा हे आमी हिंदू रक्षा महाआघाडी तर्फे करपाक सोदता आनी हिंदूंनी धार्मीक तेड केन्नाच निर्माण करूंक ना आनी खंयच्याच धार्मीक गजालींचेर आमी चॅलेंज करूंक ना. आमी चॅलेंज संतत्व ताजें चॅलेंज करूंक ना. नन ऑफ आवर बिजनेस. ताका इंगर्ज जर वयले रोमांतल्यान जर ताका संत ताका आनी 50 जाणां डिक्लेअर केल्यार तो आमचो इश्यू न्हय. तो सेंट फ्रांसीस झेवियर हो संत आसा काय ना हाजेर तुमचे काय वादविवाद ना. तो जे ताका संत मानणारे आसा ताणें मानूं न्ही. ताका संत माना हय. पूण ताका गोंयचो साहेब म्हणू नाका अशें म्हणटात ताका तुमी. गोंयचो साहेब म्हणू नाका. कित्याक गोंयचो साहेब म्हणलो जाल्यार एका अराष्ट्रीय मनशाक तुमी गोंयचो साहेब करता आनी वी वील नेवर टॉलरेट इट. सर एक आसा की तुमकां RSSाचो सपोर्ट आसा हातून, संघाचो सपोर्ट आसा. हें पळय, RSS हो नांव घेवन फाटल्यान सपोर्ट करता अशें केन्ना करिना. भारतीय भाशा सुरक्षा मंचान पूर्णपणे संघ आशिल्लो पण RSS हो बॅनर घेवन संघ केन्ना उतरना. आनी म्हाका खात्री आसा RSSचे स्वयंसेवक जे आसा सगळे हो तांचो विशय हो आमी सगळे जाण बरोबर आसतनाचे आमचे विशय आमी काडूंक शकूंक नाशिल्ले. हो कित्याक अशा प्रकारचे कितें प्रॉब्लेम्स निर्माण जातले काय कितें काय म्हणून दिसतालें. पण आतां लक्षांत आयलें की हें काडल्या शिवाय हिंदू हांगाचो आसा क्रिश्चन हांगाचो आसा ताका इतिहास कळच ना. इतली सेंचुरीज जाल्या आनी त्यामुळे एक आसा स्टॉकहोम सिंड्रोम म्हणून आसा एक सायकोलॉजीन हो फियर कॉम्प्लेक्स जो आसता तो निर्माण केलो वता. म्हणजे स्टॉकहोम म्हणून आसा थंय बँक दरोडो पडलो आनी तांणी ताजेर इतले अत्याचार केले की तातूंत भियल्लो नागरीक भायर आयलो. तर ताब्यान घेतली, सुटका जाली नागरिकांची. पण तांचे कडेन ते सगळे कौतुकां करपाक लागले. ताणें आमकां उदक पिवंक दिलें 15 दिसांनी एकदां.
ताणें आमकां अशें केलें म्हणजे कोणूच म्हणजे हें जालें जाल्यार मारतले हो भंय तांकां सोडल्या नंतर सुद्दां आशिल्लो. हो फियर जो आसा हो फोबिया जो आसा ताका स्टॉकहोम सिंड्रोम म्हणटात. आनी डिनॅशनलायझेशन ऑफ गोवन्स म्हणून जें पुस्तक अनेक वर्सां पयलीं आमचे गोंयच्या राष्ट्रवादाचे जनक अशें जांकां आमी आदरान म्हणटा त्या टी.बी. कुन्नांनी बरोवन दवरलां तें वाचूंक जाय. चर्चिलान ताका कळटा जाल्यार इंग्लीश. मिकी पाशेकोन कितें शिकला बिकला जाल्यार ताणें वाचूंक जाय तें. निलेश काब्राल ग्रॅज्युएट म्हणयता ताणें वाचूंक जाय. आनी तांणी हें जें आसा तें खरेंच जालां काय ना हें सिद्ध करतात ते आतां. म्हाका आतां पटूंक लागलें जालां डिनॅशनलायझेशन. हिंदू तांच्या वागण्या वयल्यान म्हणटा तुमी डिनॅशनलायझेशन ना जालें. ना ना हें जे कोण अराष्ट्रीय लोकांक ते कशे बरे आशिल्ले म्हणटात. तुका एक सांगता, सुकूर मेंडीस नांवाचो पाद्री पयर जो प्रजासत्ताक दिन जो जालो सगळ्या कडेन गोंयभर सेलेब्रेट जालो 60 वर्सां गोंयांत पूर्ण जाली म्हणून. तर ताजें भाशण म्हाजे कडेन व्हिडियो आसा, सगळ्या लोकांक व्हायरल जाला तो. थंय पाद्री जमलेल्या लोकांक अशें सांगता की पोर्तुगीज बरेपणान आयले बरेपणान गेले, तांच्यांनी आमकां नागरीक केले, तांच्यांनी आमकां संस्कृताय दिली. हें तो त्या दिसा सांगता. त्यामुळे कसल्या प्रकारच्यो वृत्ती गोंयांत डिनॅशनलायज्ड आसा हें लक्षांत येतलें. आमी खंयच्या धर्माच्या विरुद्ध ना, आमी डिनॅशनलायझेशनच्या विरोधान आसा. सर, आनी म्हणून हें जागृती हो करता. मुद्दो तुम्ही पयले फावटी काडना, हाजे पयलीं तुमी पयलीं एका काडला. वेगळ्या हातून तुमी काडलेलो की ह्या जी पोर्तुगीजांची नांवां आसा ती नांवां दिवची न्ही म्हणून तुमी प्लेटी बी फोडिल्ल्यो. ना ना सांगता, परशुराम भूमी हो विशय आमी बौद्धिकांनी मांडटात. आमी संघाच्या हांव गेले 50 वर्सां हो विशय मांडीत आसा. फ्रांसीस झेवियरान हें इन्क्विजिशन हाडलें हें विशय मांडीत आसा संघाच्या भितर. आमी हो पब्लीक करूं नाशिल्लो. दुर्दैवान हे ज्या लोकांक भायर काडले तांकांच हो विशय तांच्या पुरतो मर्यादीत आशिल्लो. द काश्मीर फायल्स सबंद जगाचेर हो विशय वचूंकूच नाशिल्लो. बुजयलो गेल्लो हो विशय स्वातंत्र्यान जाल्लो. त्यामुळे जशी ताजी तशें आमकां दिसता ताजी चर्चा जावची आनी लोकांनी तें बरोबर राष्ट्रीयता अराष्ट्रीयता हातूंतलो फरक लक्षांत येवचो लोकांचे, इतलेंच आमचें. तुमी हाज्या पयलीं जांची पोर्तुगीजांची नांवां दिल्लीं पळय ते नेम प्लेट्स तुमी काडपाक लायिल्ली आनी तुमी स्वता जावन थोड्यो काडिल्ल्यो. भितर नागेश करमली आशिल्ले फ्रिडम फायटर राजू. हय. सो ताजे उपरांत काय जावना, त्यो प्लेटी परत थंयच आसा. सो अशे विशय काडले उपरांत कांय वेळा ज्यो पुरतो रस्त्यांची रुव पौद लिशबोव आनी कितें नांवां जीं आशिल्लीं त्यो काडल्यो. पर्सनल नांवां जीं कोणाचीं आसा पळय, विवेंद आल्बुकेर्क आनी कितें हीं नांवां आसात. सगळ्यो प्लेटी नाशिल्ल्यो. रस्त्यांची नांवां तांणी 31 de janeiro दिली, ती बदलली. तें आशिल्लें. दॅट वॉज वन आस्पेक्ट ऑफ इट. हांगा आस्पेक्ट जो आसा, वेदर आय बिलोंग टू इंडिया ऑर आय बिलोंग टू पोर्तुगाल. आज जर आमी पोर्तुगालचे राष्ट्रपुरुश हे आमचे मानूंक जर लागले जाल्यार थंय कॉन्फ्लिक्ट आसा आनी तो उरतलो. देर वी आर नॉट गोईंग टू कॉम्प्रोमायज. तुमचेर पुलीस केसीस जाल्ल्यो आसा. तुमचेर पुलीस केस फायल जाल्ली आसा. हय. तुमकां भंय दिसना की बाबा आपूण हें केल्या उपरांत आपल्याक जेलान घालतले? म्हाका परवा ना ताजी. हांव आणीबाणीन तुरुंगवास हांव इंदिरा गांधीन जी इमर्जन्सी लादलेली त्या वेळाचेर 10 म्हयने जेलान आशिल्लो हांव. आनी जेलांतल्यान भायर आयल्या नंतर परत काम सुरू केलें. जें सत्य आसा पळय तें सत्य तुमी मारूंक शकना कायमचें. पोलीस बिलीस कोण, हू केअर्स फॉर देम. आनी गव्हर्मेंट रासुका लायतलो, तांची मागणी रासुका. खंयची राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यान आयली? गोंयच्या हिंदूंनी कितल्यो दंगली केल्यो. हिंदू रक्षा महाआघाडीन खंय दंगली घडोवन हाडल्यो. अरे जें गव्हर्मेंट आज रामसेना आनी ताजो प्रमोद मुतालीक हे प्रमुख हांचेर बंदी अपीजमेंट करपाक जाय मतांचो अल्पसंख्यांकाचो म्हणून 6 म्हयन्यांनी रिन्यू करता. रामसेनेन आनी प्रमोदजी मुतालिकान हांगा गोंयांत कांयच करूंक ना. ऑन द कॉन्ट्ररी पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियान सगळ्या प्रकारचें केलां. तांचे व्हिडियोज आसा. मडगांवां तांच्यांनी पाकिस्तान जिंदाबाद म्हटलां. तांणी बाबरी ढांचा जो आशिल्लो थंयच बाबरी मशीद उबी करतले म्हणून पोस्टर गोंयभर लायले. तांच्यांनी सेंट्रल गव्हर्मेंट विचार करता. आसामच्या भाजप सरकारान मागणी केल्या, आमच्या प्रमोद सावंतान मागणी केल्या की तांचेर बंदी घालची म्हणून ह्या पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया. हे घातकी लोक, हे एंटी नॅशनल्स लोक, हांचे आतंकवाद्यां कडेन संबंध आसा. ताजें आमी स्वागत केलां प्रमोद सावंताचें. आतां प्रमोद सावंताचो विशय तुमी काडलो. आमचे प्रमोद सावंत म्हटले
ह्या तुमच्या मागण्यान सरकार सामील आसा किंवा मुख्यमंत्री सामील म्हाका आसा? खबर ना. आमचे हांवें म्हणलें आमच्या गोंयचे म्हणून. ह्या मागण्याच्या विशीं आमचो असो हांव दिसता दिगंबर तुमकां? कामत जरी मुख्यमंत्री आशिल्लो जाल्यार ताका हांव आमचो म्हणपाचो, कित्याक आमचो गोंयचो तो, ह्या अर्थान आमचो म्हटलो. ना अदरवायज ह्या हातून आमचो असो दिसता तुमकां, तुमच्या मागण्यांनी ना, तुमकां खबर दिसता? ना. एक म्हाका कितें दिसता, हिंदू म्हणजे धार्मीक आनी हें सांप्रदायीक न्हय. हांगा पोर्तुगीजांनी नश्ट केल्लीं देवळां जीं आसा ताजो पुनरुद्धार करपाचें आसा आमकां. ताज्या खातीर 20 कोटी रुपया दवरले. अशा प्रकारचें प्रमोद सावंतान डिक्लेअर केलें. ताजें आमी स्वागत करता आनी तातूंत कितेंय सहकार्य जर लागलें जाल्यार दिवपाची आमची तयारी आसा. एक दुसरी गजाल, आमच्या गोंयांत ताणें सांगलें प्रमोद सावंतान की आमी धर्मांतरां हें सहन केलीं वचचीं ना. हांगा धर्मांतरां चलता. हांगा लोक आसा दाखयणारे. कुंभारजुंव्या धर्मांतरां चलता, शिवोले धर्मांतरां चलता, अड्डे आसा धर्मांतरांचे, वास्को चलता. हांगा विवेकानंद हॉल आसा सोसायटी, ताचो वयलो रूम भाड्याक दितात, थंय धर्मांतरां चलता भुरग्यांची. ही सगळीं चलतात धर्मांतरां. सरकार जर एखादें अशें सांगता ही धर्मांतरां हें राष्ट्रांतरां असो लक्षांत घेवन, जाल्यार आमी स्वागत करता ताजें. आनी डॉक्टर प्रमोद सावंताक किंवा ताज्या सरकाराक जी कितें मदत जाय ती दिवपाची हिंदू रक्षा महाआघाडीची आसा तयारी. आनी आमचें म्हणणें आसा, हें वॉट गव्हर्मेंट थिंक्स ताजेर आमचें म्हणणें ना. हांव गेलीं 60 वर्सां हिंदुत्वाचें काम हांवें सुरू केलां आनी हाजे फुडें मरसर करतलो. तें सरकार कोणाचें येता ताजे प्रमाणें करचें ना. हें हिंदू समाजाचें, हिंदू इथॉस जो आसा ताजें हें म्हणणें आसा की हांगाचे राष्ट्रपुरुशूच हांगाचे राष्ट्रपुरुश म्हणपाक जाय. म्हणून ज्या परशुरामान ही भुमी हें केली हाचें ऐतिहासीक डॉक्युमेंटेशन आसा. कितलेशेच हजार वर्सां पयलीं जिजस क्रायस्टाच्या पिसळकर म्हणून एडी पिसळकर म्हणून इतिहासकार आसा, ताणें हाजें डेटिंग केलां. परशुराम भुमी जी तयार जाल्या ते 2500 बिफोर क्रायस्ट, बिटवीन 2500 आनी 3500 वर्सां अशें ताणें केलां. दॅट इज देर एवेलेबल. आनी त्यामुळे इतलो पुरातन आनी प्राचीन जो आसा तो हांगाचो भुमीपुरूश जावंक जाय. तो हांगाचो रक्षण करता आनी जाणें इन्क्विजिशन हाडलें तो रक्षण करता कसो जातलो? गोवा फायल्स तुमी काडटा म्हटलें, म्हणजे आतां आमी आतां सद्या उलयता तेन्ना 2 मे आसा, 3 मे परशुराम जयंती आसा. ते दिसा तुमी गोवा फायल्स काडटा म्हणून सांगलें. हें पिक्चर आसतलें, हें पुस्तक आसतलें, एक्झॅक्टली कितें आसतलें? तें कॉन्सॉलिडेटेड ती मोहीम. एक म्हणजे ताजें सिंबॉलीक इनॉग्रेशन आमी एका पिक्चर एक्झिबिशनान करताले. पुस्तकां जे आधार आसा ताजें लिस्ट आमी लोकांक सप्लाय करताले, सगळ्यांक जांकां एवेलेबल आसा तांकां वॉट्सॅपा वयल्यान ही पुस्तकां वाचा. ही निलेश काब्रालाक, चर्चिल आलेमावूय धाडून दितले आमी. कित्याक सभाघेनो तुमी जर ही पुस्तकां वाचलेलीं ना जाल्यार तुमचो इतिहासाचेर तुमच्याच विश्वास ना असो जातलो. काँग्रेस गव्हर्मेंटान जो निशेध केला आनी ताजो विरोध केला, त्या काँग्रेसानूच ही 2 पुस्तकां पब्लीश केला. आनी म्हजो मांडणीचो आधार हीच पुस्तकां आसा. स्वातंत्र्य लढ्याचा इतिहास हे 2 खंड मनोहर सरदेसाई कडल्यान बरोवन घेवन गोवा सरकारच्या स्पोर्ट्स अँड कल्चरल डिपार्टमेंटान ती पब्लीश केली स्वखर्चान आनी सगळ्या शाळांक, कॉलेजांक, लायब्ररींक धाडली. आनी दुसरें पुस्तक गोवा गॅझेटियर जो आसा सरकारचें, प्रिंटींग प्रेसाचें तें विंग जें आसा तें तांणी पब्लीश केलो डिनॅशनलायझेशन ऑफ गोवन्स वा टी.बी. कुन्नाचें पुस्तक. तातूंत ते झेवियराचें पत्रां उद्गृत करतात, डेट्स दितात ताज्यो. तो आमचो आधार. आनी ताज्या मुळे आमी हें सगळ्यांक सांगतले खंयचीं पुस्तकां आसा, लेक्चर्स ऑर्गनायज करतले गोंयभर आनी लोकांक सांगतले आनी लोकांक आधार दाखयतले. हो आधार म्हणून आमचो. आनी हो जातीय विद्वेश पसरोवपा खातीर आमी करिना. हांगाचो राष्ट्रीय समाज, तातूंत क्रिश्चनूय येता, तातूंत हिंदू येता, तातूंत मुस्लीम येता. कोंकणीचो राष्ट्रीय क्रिश्चन ज्या पद्दतीन हिंदू फोरफादरांचें आनी क्रिश्चन पाद्रींचें मानिना तें जशें इस्टाब्लीश केलां आनी मुख्यमंत्री गोंयचो फ्रांसीस सार्दिनान तें उद्घाटन केलां त्या हुतात्मा स्मारकाचें. ताज्या नंतर सगळे चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर धरून त्या स्मारकाचेर आर्गां ओपून आयले ते. म्हणून त्या धर्तीचेर आमी सगळ्यांक हो इतिहास जो आसा हो कळीत करतले. आनी ह्या इतिहासा पासून आमी देख घेवंक जाय. कित्याक आज हिंदू मंदिरां, हिंदू वस्त्यो, हिंदू दुकानां हाजेर, हिंदू प्रोसेशनां धार्मीक हाजेर जें हें चल्लां, हे मुस्लीम जिहाद्यांचे हल्ले ठिकठिकाणी जाता.
ताजेर इतिहासांतल्यान देख घेवपाक जाय लोकांनी. तो इतिहास विसरूंक जायना आनी म्हणून संघटीत रावपाक जाय. आनी अशें जर संघटीत हांवें जर हिंदू समाज संघटीत जावंक जाय म्हणून जर हाक मारली जाल्यार हांव कॉमनल हार्मनी डिस्टर्ब करिना. हे सगळ्यांनी पत्रकां जें जाल्लें तातूंतल्यान कोणेंय गोवा इन्क्विजिशन हाडलें तें सांगिना. फ्रांसीस झेवियरान जें साल्वार केलें गोंयें तें कोणाचें साल्वार केलें पोर्तुगीजांचें साम्राज्य तें उलयना ताजेर शब्द. ताजेर उलय म्हणून म्हजें मागणें आसा तांचे कडेन. इतिहासाचेर उलय म्हणून. कॉमनल हार्मनी केन्ना हिंदूंनी बिगडयल्या ना, क्रिस्तांवांनी केन्ना बिगडयल्या ना. केन्ना केन्ना हें जालां ती बिगडोवपाक ना. इतिहासूच शिकपाक जायना कॉमनल हार्मनी. आनी कोण म्हणटा? चर्चिल म्हणटा. अरे गेले उडत सगळे. चर्चिल आमदार बिमदार जावपा पयलीं कितें करतालो तें जगाक खबर आसा. ह्या सगळ्या लोकांचें कितें आशिल्लें तें सगळ्या जगाक खबर आसा. हे आतां राष्ट्रीय जालें काय अराष्ट्रीय जालें. आनी पुस्तकां कित्याक वाचूंक ना? हांवें वाचल्यां ती. हांव जर इतिहासाचेर आधारीत जर वक्तव्यां करतात हे निशेध कसो करतात म्हजो? केस खंयची राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यान आयली? सरकारान विचार करचो ताजेर. सरकार कितें स्टेप घेतो? वी आर रेडी टू फेस एनीबडी. आय एम रेडी टू गो टू जेल. एब्सोल्युटली. आणि बट आय एम नॉट रेडी टू वी आर नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमायज ऑन नॅशनल प्रिन्सिपल्स. भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे प्रिन्सिपल्स कॉम्प्रोमायज केले म्हणून आम्ही संघ जोडलो आणि भारत माता की जय संघ काढलो. पण संघ स्वयंसेवक इररिस्पेक्टिव्ह ऑफ एवरीथिंग जी विचारधारा संघाची आसा ती राष्ट्रीय विचारधारा आसा. संघान म्हाका संघाचो सपोर्ट आसा. एब्सोल्युटली. संघ स्वयंसेवक संघ केन्ना RSS म्हणून खंयच्यो सामाजीक चळवळी सपोर्ट करिना. संघाचे स्वयंसेवक सपोर्ट करतात. संघाचे स्वयंसेवकांचो सपोर्ट. हय. म्हाका अशा प्रकारचे व्हॉट्सअप मेसेजीस आनी कितें हें आयिल्लें आसा आनी म्हाका खात्री आसा संघ स्वयंसेवक हो इश्यू जो आसा म्हणजे ही परशुराम भूमी काय ही गोंयच्या सायबाची भूमी हें जें आसा हें विश्व हिंदू परिशदेनूच अनेक कार्यक्रम हाज्या पयलीं घेतलेले आसा ह्याच विशयाचेर परशुराम भूमी ह्या विशयाचेर. त्यामुळे त्या सगळ्यांचो सपोर्ट हिंदू कॉजा खातीर आसतलो अशें म्हाका दिसता. देव बरें करूं सर तुम्ही वेळ दिला म्हणून. तुम्ही पळयतात ही मुलाखत तुमचे फेवरेट वेबसायट www.goanewshub.com. चॅनल पार्टनर्स आसा RDX गोवन प्रोडक्शन पार्टनर्स आसा goaviolin.com. कीप वॉचिंग. Follow Goa News Hub on Instagram, Facebook, and Twitter.